गोयचे टॅक्सी ऑपरेटर आणि गोवा माइल्स टॅक्सी अंतर्गत येवपी टॅक्सीकारांक आपोवन तांकां कायदो हातान घेनासतना काम करपाचो आदेश दिल्लो आसा, जाका लागून गोयचें नांव हे पर्यटन मळार लेगीत बरें उरतलें अशी माहिती पुलीस निरीक्षक तेरोन दाकोस्टा हाणें दिली। मात जे आदी सावनूच ह्या वेवसायांत आसा तांच्या पोटार सरकार अशा तरेन कित्याक पांय मारता काय असो प्रश्न बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान उपरासलो। आज हांवें एक टॅक्सीवाल्याक आपयल्ले आनी एक गोवा माइल्स वाल्याकूय आपयल्ले पुलीस स्टेशनार आनी एक मिटींग जाली आमची भितर। ड्युरींग द मिटींग आय हॅव इन्स्ट्रक्टेड देम बिकॉज बारीक इश्यूज आसतात तेजे भितर दे आर गोइंग टू कलेक्ट द गेस्ट, ड्रॉप द गेस्ट, तेन्ना आमचे टॅक्सीवाले आसतात पळय तेन्ना आर्ग्युमेंट्स जाता। सो तांकां ब्रीफ करपाक लागून आपयल्ले सो दॅट यू नो देर इज अ स्मूथ मुवमेंट ऑफ टॅक्सी, स्मूथ मुवमेंट ऑफ गेस्ट इनसाइड एंड आउटसाइड। कोणाक हाडपाचें ना आनी सगळ्यांक इक्वली रायट आहा टॅक्सीचे भाडें मारपाक। सो हे टॅक्सीचे भाडें कंटिन्यूस आसपाक जाय आनी ह्या टॅक्सीक लागून आमचो जो अतिथी येता, जे गेस्ट आसता तांकां त्रास जावपाक जायना। सो आय जस्ट कॉल देम टू ब्रीफ, नॉट टू टेक लॉ इन देयर हँड्स एंड टू एन्श्योर दॅट दे डोंट कम इन कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर एंड दॅट द गेस्ट शुड नॉट सफर। हे तेमी तेन्ना आमी ब्रीफ केला आनी आय थिंक सो दे हॅव अंडरस्टूड द पॉयंट। ते आतां कितें आहा ते बरे भाशेन कितें आहा ते अलाव करतले आनी आमचे जे गोवा माइल्साचे किंवा दुसरे कितें आसा पळय भाडें मारपाक पिकअप येता, ड्रॉप येता पळय तांकां ते त्रास करचे ना। दीस इज ओन्ली अ मिटींग वीच वॉज हेल्ड टू हॅव अ बेटर अंडरस्टँडींग बिटवीन the police and the taxi people so that we don't come in conflict with the taxi people for bad reasons. So I think and I hope that they have understood my point and whatever message and whatever briefing we have done to them, they will stand by it. सगळे आमचे टॅक्सी करा ते भाऊच तसे बाकीचे लोक जे येता आनी वयता पळय तेय आमचे बिजनेसमॅनच कोण पोटाकूच लागून करता। सो टू एन्श्योर दॅट देर इज नो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आउटसाइड द हॉटेल्स, कोणाक त्रास जावपाक नाका म्हणून ही मिटींग दवरलेली एंड वी हॅव गॉट अ पॉयंट अक्रॉस टू देम एंड आय थिंक दे आर गोइंग टू adhere to whatever law is in force and will not take law in their hands. No, the problem is आज जो सरकार आहा त्या सरकारान हो आख्खो एक टर्म पयलो आनी हो टर्म द होल आयडिया इज डिवायड एंड रूल। तेम डिवायड एंड रूल करून आख्खे गोंय सगळें जावं ती शेकां जे ट्रेडिशनल जे बिझनेस आसले, जे कोण गोंय टुरिझम बिल्ड करपाक जो जितलो एफर्ट घायलो तांकां आज ते हुंय काय घुसपावड करून सोडून दिलो। कित्याक हे सगळे एका न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करीत आहे, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करता आनी ते प्रोडक्ट्सां हुंय जाल्यार जाग दिताय आनी हे जाग दिवपाक आज तेमी होय एक न्यू प्रोडक्ट हाडलो आहा आनी हे आतां ह्या प्रोडक्टाचेर खुबशी चर्चा जालो आहा। द ओन्ली थिंग इज समहाव दे आर नॉट ट्रायंग टू अंडरस्टँड ट्रान्सपोर्टेशन इज अ बीग सेगमेंट। इन दीस सेगमेंट ज्यो टॅक्सीज अटॅच्ड आहाय हॉटेला कडेन हो सेगमेंट भायर दवरपा जावो आनी हे सेगमेंटा पासत नेलो कायदे कितें मांडून हाडपा जाय। ह्यो ज्यो टॅक्स्यो हॉटेलाको आहाय त्यो 40 टॅक्स्यो 50 टॅक्स्यो ज्यो जितल्यो एक हॉटेलाको आहाय तांकां एक सेपरेट पॅरामिटर करपा जावो। हे हांव एसेंब्लींतूय उलयलो। सो बिकॉज दीज टॅक्सीज केटर टू द हॉटेल्स आनी ह्यो टॅक्सीज ज्यो केल्यो त्यो रेट्स तांकां फिक्स केल्यो, सगळें केलें आनी हेर आहा ते सगळ्यांक उजा करून आतां अरे गोंय बोर आहा कितू घर आहाय मरे गोंयांत, सगळे घरां भाडें माराय तुमी हेर जाय तें कराय। बट ज्यो हॉटेल्स आहाय जे कोणाको टॅक्सी स्टँड आहा आनी डेजिग्नेटेड टॅक्सी स्टँड अटॅच केलो आहे तांकां एक सेपरेट कायदो मांडावर करपाची गरज आहा। हे पयलीं त्या तेंपा जायना आसलें, कॉम्पिटिशन आसना, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसना। सो इट हॅज टू बी लायक दीस। सो प्रत्येक हॉटेलाचेर डिजिटल प्लॅटफॉर्म करया पूण तेंगे टॅक्सीक घेवन ह्यो टॅक्सी तेश पावपा जायना आनी ह्यो तेश वचपा जायना। आतां आमगे गोंयकार जे भुरगे आहाय यू हॅव टू सी दे हॅव कॉम्प्रोमायज्ड। म्हज्या गांवांत जेन्ना कोणा बाबा दोतोरा बरें वचपा जाय तेन्ना हेंक फोन मारताले, हेंक वताले हॉटेला टॅक्सीवाले वताले कित्याक आनी टॅक्सी ना येयल्लो न्हू। गांवांत जे दोतोरा बरें वचपाक, हुंय वचपाक, मडगांव वचपाक कोणा टॅक्सी कोणाक परवडटा हेंक घेवन वयताले। आज ते होल हार्टेडली ते बिझनेस ओराय म्हणलां। सो हे कितली व्हड काळीज तें गोंयकारांक। सो ते और म्हणलां तुमकां गांवची बिझनेस जी आहा ती तुमी माराय मरे। गांवकारां सगळे एप दियाय तेंक कोणा मडगांव वचपाक जाय। प्रत्येक घरान जरी तरी सोमना एक पाटी या म्हयन्या एक पाटी जरी तरी एक घर मडगांव पावलो तुमगे टॅक्सी घेवन जाल्यार हेम तेंगे बिझनेस तेंक दिलो ना। पूण हे आहा तें दुराय न्हू। सो तेम ऑलमोस्ट 50% बिझनेस तेम दिल मरे भायर। कित्याक ते गोवा माइल्स आनी टॅक्सीवाले मध्ये कसलें फोकूस जावपा नाका न्हू। पूण आमगे सगळे टॅक्सीवाल्यांक म्हणटा कितें गोवा माइल्स एप यूज करताय, एपाची तांकां एअरपोर्टा पिकअप आयल म्हणटा, तेंगे ड्रायव्हर आहा तो ड्रॉप करताय आनी गेस्टांक नंबर घेताय आनी
आपणागे नंबर गेस्टा दिताय गेस्टा डायरेक्ट तांकां लेस रेट सांगताय मू तांकां बुकींग कोताय एपाचेर कोनाय पोतून त्या पिकापार हॉटेलां येताय सो आमगे म्हणणें कितें सगळे टॅक्सीवाल्यांनी तांकां खाली एअरपोर्टा पिकअप केलें हॉटेलां ड्रॉप मारय हॉटेलांत ड्रॉप मारलो ते वचपाचें ते वयताय आनी रस्त्याचेर पार्किंग करून रावताय सगळे रस्त्याचेर पार्किंग कोताय आनी तेंगे सगळे गाड्यांचे लोगो बोगो कांय ना गोवा मायल्स ते दिसताय प्रायवेट अशें सो सगळे टॅक्सीवाल्यांक म्हणणें ते एअरपोर्टा पिकअप केलें हॉटेलांत ड्रॉप केलें जालें एअर सगळे बिजनस कितें आहा हॉटेलाचे ते आमी टॅक्सीवाले मातले कित्याक हॉटेलान आमकां सगल्यांक आतां एसोसिएशन आपोवन हाडले 5 स्टार हॉटेलां आहाय तेमी आनी तेमी सांगिलां सगळे क्रिस्टा गाडी घे आमी सगळे लोकल ओनर आहाय ते बिजनस कोताय एक घरांत एकटो ड्रायव्हर ओनर तो कितको सर्वायव जातली लोन कितको हारी कोतली हें आमगे टॅक्सीवाल्यांक मागणें